तो आमचे मेन इश्यू कितें आसा सांगोडला तेंच्यांनी आतां पळय हे आमचे हे घातलेले आसा हांगासर सेवेज प्लांट तो तेंचे आमकां सांगूंक ना पयलीं बाबा अशें प्रॉब्लम जाता की आमकां सांगलेलें तेंच्यांनी की तुमकां कांयच प्रॉब्लम जावचे ना सेवेजा प्रमाणे. सो आतां तेंच्यांनी जी घातला पळय तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन तेचें कांयच हें करूंक ना. जेन्ना ही बांदलेली आहा पळय तेजी चेंबर तेतून सगळी डटी आहा तेतून सगळें प्रॉब्लम जाला. सो आतां आमी डिसिजन कितें घेतलेलें आमच्या आतां MLA कडेन वचपाक जाय. आमकां MLA कडेन गेल्या उपरांत ताका सांगपाचें वय तुज्या मेन मिटान तो रोहन खंवटे आमचो आहा मिनिस्टर. सो ताका हांगा हाडपाक ताका दाखोवंक जाय कितें हांगा घडलां पळय तें. सो आतां आमी हेचेर वयता आमच्या MLA कडेन. MLA हांगा हाडटा सगळे डिबेट हाडटा आनी ताका दाखयता तेजें कितें एक्शन घेता तांकां घेवन न्ही. मस्त आतां आसा पळय न्हू हेंच्यांनी हें खणोन तें हें केलां संडासाचे ते ताकयो बांदल्या थंयच्यान ते वचपाक कितें केलां पळय न्हू तें सारकें न्हू. तेंच्यांनी फुडें कितें केलां न्हू सगळें तें उदक हें आतां पायपांतलें उदक खंयसर नळाचें उदक जें आतां भितर वयता हें आमकां चालू नळ आसा आमकां सगळ्या लोकांक तें उदक भितर वयता म्हणून हें सगळें उदक खंय वयतालें तें उदक पायपानसून जाल्यार ताका वयल्या वयर येवचें पडलें न्हू. तरी केदार बाब आमचो येयलो केदारान कितें केलें आमी ताका आपयलो तेणी मागीर ते सगळे रस्त्याक खड्डे पडलेले इतले वयताले पांय इतले खड्डे पडलेले तेणी तांकां सांगोन 2 दिसां भितर तेंच्यांनी रस्तो केला कळ्ळें. आनी वयर तेणी त्यो फातरी घालून घेतल्या केदारान म्हणजे लोकांक येवंक वचपाक सुद्दां मेळनासलें अशें सामकें उदक व्हांवतालें आनी सामको कंटाळो जालो. तितले केदारान येवन पळोवन गेला पूण हे कितें सांगता केदार येवंक ना हे आमदार येवंक ना म्हणटात. आमदार येवन आपलें काम करून गेला पूण तुमकां आमकां चवथी कडेन भोंवपाक तरी दिलें न्हू तेणी. बरे खूप रेजोल्युशन्स केला स्पेशली फॉर नायट पेट्रोलिंग. खूप लोक असे रातचे भोंवतात लेबरर जावं कोणाची बिराड आसता आनी थ्रू आउट द नायट एक्टिविटी आसता चालू तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतला नोटिफाय करपाक पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवचें म्हणून. आनी हॉट मिक्सिंग करता आसतना रस्ते वर्क ऑर्डर आमकां मेळपाक जाय पयलो पब्लिकाक मेळपाक जाय पंचायतीक मेळपाक जाय आनी ते प्रमाणे स्पेसिफिकेशनाचे प्रमाणे तो रस्तो करपाक जाय. से फॉर एक्झाम्पल स्पेसिफिकेशनाचे 4 इंच आहा हे थोडे पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहात ते 1 इंच घालतात आनी चल्ले सपोज ताका कोणूच क्वेश्चन करिना. सो आमी रेजोल्युशन घेतला आमच्या पंचायतीन आमी हाजेर आसतले म्हणून वर्क ऑर्डरा बरोबर कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर पळोवपाक कितलो दामोर घालता पळय ते. आनी सेवेजाचें खूब डिस्कशन केला बरे भाशेन लायक मायंडेड पीपल लायक मायंडेड विलेजीस आनी सगळे आमी युनिटी करची म्हणून सांगला. ऑपोजिशन आनी प्रोपोजिशन कांय ना. आमी पंचायत एकठांय जावन जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आहा ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावचे म्हणून खूब रेजोल्युशनां घेतली. थँक्यू.